तुझे सौशे आयला दोनिया A35 page 19. तुझे सौशे आयला दोनिया मोजो तुझी मागो देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटून घेवच्याक तुमकां येवकार दिता. आयज आमी हे मीस क्रूज फेर्नांडीस हाचो जल्माचो दीस ताचे पासून सुमरमता आनी तेच भाशेन फ्रांसीस पेरेराक बरी सावथ भलायकी देवान दिवची म्हणून हे मीस ताचे पासून भेटयलेलें आसा. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसात ती मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान बलिदानांत वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आयज दुसरो दीस क्रिस्तांव एकवटाचो आनी असो हो विशय धरलेलो आसा. ओतम्याची वाड. म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावतां. आनी आमी जाणो कशी भाशेन देवान आमकां कितली कृपा दिलेली आसा, कितलें बरेपण दिल्लें आसा, कितल्या अणभवांतल्यान ताणें आमकां भायर काडलेलीं आसा. ताजो पवित्र आत्मो दिलेलो आसा आमकां. पूण आमी खूब पाटी शिंतिदान रावंक ना. हे आमचे पातक कबूल करया आनी देवाचें भोगसणें मागया. हांव पातकी सोरपो देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पुदेदात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. भोव दयाळ बापा, मनशाचो तूं मोग कोत्ताय. तुज्या आत्म्याची कृपा सुबापणी आमचेर वोत. तिचे वरवीं आमकां तुवें आपयल्याय ते वाटेन फावो ते परी चलून मनशांक तुज्या स्वताची साक्षी दिवंक आमी पावो आनी समेस क्रिस्ती भावार्थ्यांक शांतीन जिवन उर्बेन आनी मेहनतीन वावरूंक बळ मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता. सासणाच्या सासणांक आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. हेब्रेवांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाच्या नांवान भक्तांक तुमी आदार दिला आनी आजुनूय दितात. तर ह्या करण्या वरवीं तुमी मोग दाखयला तो विसरूंक देव उनितवंत न्हय. पूण आमची व्हड आशा हीच, तुमचो बोरवासो शेवटाक पर्यंत तीर सांबाळूंक तुमचे मदल्यान जोण एकल्यान तीच मेहनत घेवची. तुमी आलशी जाल्लीं आमकां नाका, पूण आपल्या भावार्थान आनी तिरायेन
देवाच्या बासावणींची दायजी जातात ताची देख तुमी घेतलेली आमकां जाय. देवान अब्रामाक बासावणी केली तेन्ना एक सोपूत घेतलो आनी आपणा ओन व्हड कोण ना देखून आपणाच्याच नांवान ताणें हो सोपूत घेतलोलो. ताणें अशें म्हणलेलें, खरेंच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी तुजी सोसोत इस्पा भायर वाडयतलो. आनी अब्राम तीर रावलो देखून देवान बासायलोलें तें ताका मेळ्ळें. मनीस सोपूत घेता तेन्ना आपणा ओन कोण व्हड आसा ताच्या नांवान सोपूत घेतात आनी ह्या सोपुताचे खातीर कात्रे वरवीं सगळी भासाभास सोंपता. तेच परी आपले येवजणे विशीं आपली खुशी केन्नाच आपूण बदलचो ना म्हूण बासावणीच्या दायजाचें उक्तेपण दाखोवंक सोदतालो देखून देवान ती बासावणी सोपूत घेवन तीर केल्ली. म्हणटच आतां बदलूंक जायना तसल्यो देवान केल्ल्यो 2 वस्तू आसात. ताचे विशीं देवाच्यान आमकां फटोवंक जायना. देखून आमचे मुखार दवरलेल्या बोरवाशाचेर आमचें मन गोट लावून दवरूंक आमकां आसरो मेळ्ळो, व्हड धीर मेळटा. हो बोरवासो आमच्या जिविताचो गोट आनी तीर नागोर. जोय जेजू. मेल्केसेदीका परी सासणांक महायाज्ञीक पड्ड्यांतल्यान आमचे पासत भितर रिगलोलो आसा तुंय पर्यान त्या पवित्र दातान तो पावता. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सगळीं म्हणया. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जातात आनी लोकांची जमात बोत्ता तेन्ना सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंच व्हरतीं ताचेर संतोसतात तांणी ती नियाळची. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकुतीन बोल्लोलो. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवण खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपले परजेक तो सुटका दिता. आपलो करार सासणांक स्थापून दिता. पवित्र ओचीत ताजें नांव. सर्वेस्पराची भक्ती जाणवायेची सुरवात. देवाची भक्ती करून जियेतात ती सगळीं शाणीं. तांची वाखाणणी तोखता निते काळ्ळी. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. वर्तो बाप जेजूचो महिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडूंक तुमच्या आपोवण्यांचो कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावं. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शिश्य फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडून लागले. तेन्ना फारिसेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूंक नजो तें काम ते कित्याक कोत्तात? आनी ताणें ताका सांगलें, गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक
आसतना देवाच्या घरांत गेलो आनी याज्ञिकां भायर येरांनी खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयलेले ते उंडे ताणें खेले आनी आपणा बरोबर आसुल्ल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवार मनशा पासत केला. म्हणटूच मनशाचो पूत सोनवाराचोय दोनी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां कितें पासत केल्या? आपल्या पासत ताका ओळखूंक, ताका बोजूंक, ताचो मोग चाखूंक आनी ताच्या मोगान एकामेकाचो मोग करूंक. हें केल्लें आसा. पूण हें कशें आमी कोत्तेलें हांव? आमचे वस्तूंकी न्हय. पयलें वाचप सांगता बरें आमी करूंक जाय मोगान म्हणून. मोग म्हणजे देवूच. म्हणटच देवाक त्याच वाचपान सांगलां जें आमचें जिवीत ताका आनी ताचेर थिरावन जियेता तेन्नाच की आमी ताचे सारकी एकामेकाचो मोग कोत्तेले हांव. आनी ही भासावणी आमकां ताणें दिलेली आसा. तर आमी जाणो केन्ना आमचें जिवीत यशस्वी आसता पळय तें, जेन्ना आमी देवा बरोबर आमचें जिवीत सादता तेन्ना आमकां खूब बरेंपण फावो जाता. पूण आनीकूय जाणो जावंक जाय, जेन्ना आमी हे भाशेन जियेता तेन्ना देंवचारूय आमकां सोडिना. तो आमच्या फाटल्यान येता आनी हिंचोच तरी आमी धाकली चूक कोत्ता. चूक म्हणजे कितें? हिंचोच तरी आमी विसरता, शेटूक आसना. जेजून आमकां सदांच सांगलां सावध रावात म्हणून. केन्नाय आमी ते भाशेन जाली की ना, एका पावंड्यार थान वयर दुसऱ्या पावंड्यार पावली म्हणटच मातशीं किंकोंत कोत्ता. ना, आमी सदांच शेटूक रावंक जाय. ताका लागून कशें आमी शेटूक रावतल्या? ताचे कृपेन बरोवन आमी ताका एकवटून रावंक जाय. आतां आमी खूब जाणां ते भाशेन रावता. आयज जो सांत जो आसा ताची आठवण आमी कोत्ता. ताचें नांव जावन आसा कानूद. वो कानूद डेन्मार्कचो मार्तीर राय. तो 40 आनी 30 वर्सांचो आसतना मेलो. ताका मारून उडयलो. तो भुरगोच आसतना एकदम देवसपुणी आसलेलो, मागण्यांत रावतालो, शिस्तींत आपलें जिवीत सादतालो. जे कोण वायट कोत्ताले तांकां काडून उडयतालो. हे बेश्टे रानटी कशे मनीस आसले तांकां सारको थाऱ्यार हाडटालो. आनी खूब ताणें इगर्ज्यो बांदल्यो. रॉस्किल्दे म्हणून एक व्हडलें कातिद्रल ताणें थिंचोर बांदलें डेन्मार्काक. आनी थिंचोर सगळे पळय रायच्या पदाचेर आसलेले तांकां थिंचोर पुजताले. ताचो भाव एकलो ओलाफ म्हणून ताणेंच ताका ओपून दिलो. वो कानूद डेन्मार्कचो तो इंग्लंडा विरोध गैर कोत्तालो, कित्याक थिंचोर पळय तो राय आसलेलो ताका काडून उडोवंक जाय आसलेलो ताका. पूण आनी ताच्याच भावान ताका विकून दिलो. म्हणून थिंचो तो हारलो. घरा आयल्या उपरांत म्हणना हितून ताचेर खूब जाण कोंत्र जाले. ताचेर आनी ताचो दुसरो भाव बेनेडिक्ट म्हणून आसलेलो. ते इगोर्जे मिसान वांटो घेता आसतना हे सगळे लोक आयले आनी तांकां तोरसादीन चिरून उडयले. ताकाय तो थिंचो सगळ्यां पासत मागतालो. चड करून हे कोण आपल्या फाटल्यान आयल्या तो बरें कोत्तालो, पूण तांकां तें मानो नासलेलें भंय. ताका अशें आत ताणें विस्तारून दिम्येर आसलेलो तेन्ना ताका चिरून मारून उडयलो. आनी कितें जालें? रोखडेच ताच्या नांवान मिलाग्री जावंक लागल्यो. इतल्यो मिलाग्री जावंक लागल्यो की ताका सांत म्हणून मानूंक लागले. कित्याक थोड्याच वर्सांनी ताच्या जिवितांतल्यान आनी त्याच्या जिविताच्या कोरण्यांतल्यान देवाचें बरेंपण दिसती पडोवंक लागलेलें. भय भयणीनो आनी भावनो, आमकांय जेन्ना आमी जेजूक एकवटून रावता तेन्ना आमकां खूब सोंसचें भोगचें पडटा. पूण आमी एकसुरी ना.
तो आमचे भितर आसा आनी आमी ताचे बरोबर आसा. एकठांयन आमी फुडें आमची पावलां सदांच मारूंक जाय. पूण हें सगळें घडच्याक एकमत करूंक आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. 5 मिनटांनी आमी सारकीं थाऱ्यार येता आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना तो आमचें सगळें वावुरता. रातभर 1 वरूच न्हय 4, 5, 6, 7 वरां आनी हे भाशेन सकाळीं ताका एकवटान उठली, ताका एकवटान हे भाशेन रावली, आख्खो दीस मागीर सोंपेपणी जेजूच्या आसण्यांत आमी सादतले हांव आनी तो आमचें सगळें वावुरतलो. आमचेर कितेंय वायट आयिल्लें जाल्यार आमी भिवची ना, कित्याक जेजूचेरूय तशेंच जाल्लें. तो बरो देवाचो पूत जावन कांयच पातक करिनासतना ताका सगळ्यांची पातकां आपणाचेर घेवन तो आमचे पासत मेलो. तेच भाशेन जेजूच्या जिवितान आमी अदीक खोलायेन भाग घेतले हांव. हें व्हडलें देणें आमकां. तर कानोदा भाशेनूय आमी बरी जावया. सगळीं जाणां आतांचे अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान आमी जेजूक एकवटान रावता. ताचो पवित्र आत्मो आमकां तो दितलो. आनी जशे भाशेन आयच्या ह्या दिसा आमी हें येवजिल्लें आसा की देवा सगळें आमी रिगून रावंक जाय आनी तोय आमचे सगळें रिगून रावता. त्या प्रमाणे आमी सगळ्यां पासत आतां एकवटान मागया. ताणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा, तांकांय आमच्या मनांत आनी काळजांत धरया. आनी संवसारांत कितली पेस्त पिडा आसा, वेगवेगळीं दुयेंसां आसात, कांकरो आसा, तांकां तांच्या सगळ्यां पासत मागया. सोरपुतेदार आनी काकलूत सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. आनी हें जें वॅक्सीन आयिल्लें आसा तें बरे भशेन सगळ्या जाणांक ह्या पेस्त पिडेन ती निवारच्याक देवाचो आशिर्वाद तांचे सगळ्यांचेर मागया. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C24 मातेचें भांगार करूंक पेज 38. मातेचें भांगार करूंक शोकताय तूं एकाच उतरान. माती दूल आमचें जिणे भांगार कोर पवितात्म्यान. दोयाल बापा भक्तीपोनान किरकोर ओलक्या जिविताचेर तुका वोपताव आमचें वरदान. दोयाल बापा भक्तीपोनान किरकोर ओलक्या जिविताचेर तुका वोपताव आमचें वरदान. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुतेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाच्या बापा, तुज्या पुतान एकाच बोलयेन नव्या कोराराची एक पोरजा जोडून घेतली. तुजे पवित्र सुबेंत एकवटाचें आनी शांतीचें देणें आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपुतेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ह्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं तुजें सोत
ओळखूंक तुवें आमकां पावयली आनी एका भावार्थाचे आनी एका स्नानाचे गांठीन ताची एक कूड जावंक आमकां एकठांयली. सोमेस्त लोकांक ताचेच वरवीं तुजो पवित्र आत्मो दिलोय दोयाळपणी. हो पवित्र आत्मो वांटून देणी तरेतरेची एकूच काम कोत्ता तांचे ओस्तोंगी आनी संवसाराचो एकवट घडोवन हाडटा विचित्रपणी. करून आमकां तुजी आपणायलेलीं भुरगीं तुजो आत्मो बिराड कोत्ता आमच्या काळजांनी. तोच सगळी पवित्र सभा भरीत आसा निरंतरी, तोच तिका चलयता आसा काळा काळी. देखून सुर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्गांनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंसर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सांनी पुनो जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सौम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्लेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पोती बाग्योन झुजे बाग्योन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलेले मागणे आतां आमी ताका एकवटोन सगळीं आमची त्या सामानां धरून म्हणया. आमच्या बाप्पा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर राजर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय आनी घरा आसलेल्यांक
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D35 पेज 66 परमेश्वर म्हाका चोरयता. Permeswar म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. पांच विचार तुजी चोरवरां, तोय म्हाका विसोफ तूं दिता. तोनुका सोरी पावयता, तोनुका सोरी पावयता. Permeswar म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें जाला. तोय म्हज्या ओतम्यांक जीव बोता, मान राखून तुज्या नांवाचो. नीज मार्गार म्हाका चलयता, नीज मार्गार म्हाका चलयता. दोळे धांपया आनी हे परी भितरल्यान जेजू आमच्या कुडींत मनांत ओतम्यांत आसा ताका आमी वेंग मारून भितरल्यान ताच्या एकवटान वो वेळ सारया. केदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन.
मागुया. प्रितीचे बापा, जशें आमी सेवलात तो संस्कार भावार्थ्यांचो तुजे सगळे एकवट खुणायता, तशेंच तुजे पवित्र सुबेक तो एकवटाचें खारोण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. मातसोगत बसात. देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या जाणांक गायन करतात तांकां वाचप केलां, हांगसर मांडावळ करता हे मिडिया आमचो फादर लिंडसे आनी मॅथ्यू आमचे पासत वावुरतात. तुमकां सगळ्यांक आनी घरा आशिल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी जाणो कशे भाशेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेर म्हणना हितूं व्हड जावंक पावलो भाग्योन तिनासाक लागून. हो फाटल्यान ताचो पुतळो आसा. ताका ह्या वर्सा 85 वर्सां बगतात. कोणाक? सांतिनासाक. कसलीं 85 वर्सां? ह्या वर्सा म्हणजे 85 वर्सां आदीं ताचें परिवर्तन जालें, म्हणजे ताची नवसोडणी जाली. जेजून ताका आपणायलो. ते मेरेन सावन तो सगळोच जेजूचो जालो. ह्या वर्सा आमी जेजुइटांनी आख्या भारतांत हो एक कॅलेंडर काडलेलो आसा. सगळ्या जाणांक तो मानलेलो आसा. बरो व्हडलो आसा. आनी ताच्या जिविताची घोडितां हातून आसात. तुमच्यान 100 रुपयांक तो घेवंक जाता, भायर आसात ते, आनी तुमच्यान दुसऱ्यांकूय दिवंक जाता. तर देव बरें करूं म्हणटा तुमी त्या पासत. आमच्या बिल्डिंगाचेर भितरल्यान नदर मारीत तर तिचें सगळें उदक आजून आसा. हे फातर पळय आसात भायले, ताचो तो हें पळय आसा तें सिमेंट न्हय पूण ताका प्लास्टर लायलेलो. तो सगळो काडल्या उपरांत 70 वर्सां जालीं. 10 वर्सां जालीं तेन्ना तांकां सांगलेलें पोत्तून घालात म्हणून. पूण पुर्तुगेज तेन्ना गेले न्हय. मागीर आमच्या भारतान आमी तें स्विकारलें आनी तें आतां 60 वर्सां तशींच दवरलेलीं आसा. ह्या वर्सा इतलें उदक भितर आयलेलें आसा. पावसाच्या दिसांनी उदक व्हांवतालें पर्यंत. ते सायडीनूय ताणें सांगलेलें 25 वर्सां कांय जावचें ना. पूण 10च दिसांनी सगळें उदक पोत्तून येवंक लागलें. कित्याक वयर बास ते नोये सारकें करूंक ना ताणें, आनी तें करपाचें आसा. तर आमी मागया ह्या फुडें ह्या आमच्या बजरिके पासत ASIन आनी सगळ्या लोकांनी तेंको दिवच्याक. तो प्लास्टर पोत्तून घालूंक जाय आमी. नाजाल्यार हें जुनें दिसता. 1605 त्या वर्सा हें बांदून गेलेलें आसा बाजिलिका. पूण आतां तें केन्नाय मोडोंक शकता. तें मोडच्या आदीं आमी ताचे पासत कितें तरी इलाज करूंक जाय. प्लास्टर तो परतून घालीत तर सगळें बरें जावंक लागतलें. पूण तातूंतच सगळें जायना. कित्याक ते पळय वयर नोये घातलेले आसा ते सारके घालूंक ना. तेन्नाच 1950 ह्या वर्सा ताणें कितें बदल घातलेलो आसा. तो दुरुस्त करूंक जाय. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्यांक उबी रावया आनी आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचें सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसना आमी बापाक दिनवासता हांव. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरे कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बाबाक मानतात तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन. F20 संसार सोंपोवपोऱ्यान पेज 95. संसार सोंपोवपोऱ्यान तुमची संगती हांव आसा.
संपोर्या तुमच्या संगती आवासा बापान म्हाका धाडला तो सोदून कांदाटा पवित आत्मोकिया ताच्या बोला सोगते देसान सोगल्या मोशी गफायसाया संसार संपोर्या तुमची संगती आवासा संसार संपोर्या तुमची